एक कुठे लाइट ना करे हल्लेली करून हल्ल्या म्हणजे त्याची चार घेतला त्याच्या विरोध करणार तू क्या मासे पाठीवर बुवा मासे पाठीवर लाकडा आणि बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो
आयज गोंयच्यो काँग्रेसाच्यो बायल्यो रस्त्यार देविल्ल्यो आसा. हांगा पणजे शारांत आमी हें एज्युकेशन आयज घडोवन हाडिल्लें आसा. आयज पावस पडपाक लागला. आयज आयतार, टुडे इज अ संडे, इट इज रेनिंग, बट द महिलास ऑफ काँग्रेस have hit the streets because they are all angry. They don't know what to do, how to agitate, whom to complain. Very good. Today, the cylinder price is hiked by BJP. 50 rupees hike zala, 48 to 50 rupees. आयज हाजेर आमी निशेध करतात. BJP सरकाराचेर आमी निशेध करतात की जे एक सिलिंडर घरान प्रत्येक बायल यूज करता, every family uses a cylinder and it is hiked by 48 rupees. वो कसलो न्याय? अरे when we were in power, when Congress had UPA सरकार आमचो आशिल्लो, Congress had given a very intellectual and a wise prime minister to the country. That was Manmohan Singh. We had the most intellectual and the best and wise prime minister. Today, the country is getting cheated because of this Narendra Modi, who was actually a chai wala. But see today, त्याने लोकांक फटयले. लोकांक सांगले 15 लाख करतलो खात्यान, 15 लाख डिपॉजिट करूंगा तुम्हारे बैंक में. लोक पिसो जालो, लोकांक ताका वोट घातले. But today, 4 years of completion of BJP Sarkar, for Mahila Congress would like to tell you all, 4 years of BJP Sarkar, just multiply 365 days into these 400. 4 years. Multiply 4 years into 365 days. Sumar 1,500. In these 1,500 days, BJP has extracted 3 party chod. 15 lakhs amcha khatyat upashile te. Today we are paying, we must have almost paid 45 lakhs to the government. Modi is a shrewd politician. We are fed up of his bhashana. The minute he comes on the TV and radio, mitro, 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 we understand that something shocking is going to come. He does not know to generate revenue because every household, every woman who is here and every woman of Goa and India, he uses these cylinders and the price is hiked so much that Modi knows he wants to generate revenue, so he has hiked the prices of petrol, he has hiked the prices of diesel, he has hiked the prices of cylinders. So taka khabar asa, it is not some commodity that he has made expensive, that people will say ते घालना तर चलता, सादें कितें घालुया. पूण ताका खबर आसा, BJP सरकाराक खबर आसा की गॅस ना जाल्यार लोक जेवपाक मेळपाना, उपाशी पडटलो. पेट्रोल ना जाल्यार गाडी घेवन कशे वतले. So he has hiked the prices of diesel, petrol and cylinder because there is no alternative for a person where he can generate revenue. He is a failure. I want to just ask, where is this lady gone? This Sushma Swaraj. जेन्ना UPA सरकारान 10 ते 15 रुपया सिलिंडर म्हारग जाले तेन्ना ही जेटली घेवन कशी बसल्या ती पळयात. स्मृती इराणी पळयात कशी बॉब मारपा लागल्या. Just see this. I would like to show you all. Smriti Irani with the cylinders. Sushma Swaraj. Where are these ladies gone? Where are these BJP ladies gone? Leaders gone? Was it a publicity stunt done by Smriti Irani, Jaitley and Sushma Swaraj? They are the top post leaders. They are the ministers. आयज खंय गोंयान मिनिस्टर आयिल्लो आसा, मायनॉरिटी अफेर्साचो मिनिस्टर आयिल्लो आसा. If I am not mistaken, his name is Mukhtar Abbas Naqvi. This minister is come and it seems he is addressing a press in Punjab to celebrate the completion of Modi Sarkar, 4 years of BJP Sarkar. I challenge, and at the same time I would like to invite him, I would like to invite the BJP minister who is come to celebrate the victory and address a million Pandit. आम्ही महिला काँग्रेस गोंयच्यो आम्ही ताका निवेदन दितात, ताका इन्वायट करतात, यो म्हूण
सांगते का हांगा बसून हांगा प्रेस एड्रेस करून दी आनी सांगचे तेणे कितले काण केल्यात कितले दिवे पेटयल्यात ते आनी गरिबांच्या लोकांक गरीब करीत आसा ते आय इनवायट हिम हियर that he should come and address the media and explain to the people of Goa and explain to the people of India that why Modi has hiked the prices of petrol, diesel or cylinder. सरकार असा फटेंगपणाचो आयज आमकां ही लाकडां घेवन चाव करपाक पडली फुटी चाव करपाक पडली आमी सगळी चाव पिवपाक लागल्यात लोकांक चाव दिली कित्याक एक टायम आशिल्लो प्रिमिटिव्ह डेजान लोकां कडेन गॅस सिलिंडर नाशिल्ले आनी आयज खेड्यांतल्यो बायल्यो म्हाका सांगतात मॅडम आमचे पयलोचोच टायम बरो आशिल्लो इतले आमकां गव्हर्मेंटान स्किम्यो काडल्यो आनी सिलिंडर दिले आतां ते सिलिंडर पेजेक लावपाचें काय म्हणून आतां परतून आमकां चुलीचेर हाडून बसयला म्हणून पेट्रोल म्हारग केला म्हाका दिसता आतां आमी बैलगाडी घेवन वचपाची स्टार्ट करपाचें आसा आनी आतां आमी चुलीचेरच रांदपाक पडटा बिकॉज ह्या मोदीन आमकां बायलांक न्ही चुले कडेन हाडून उडयला बेटी पढाओ बेटी बचाओ हे स्लोगन्स अच्छे दिन सगळे स्लोगन आणि दुसरे म्हणटा ते म्हाका सांगचें आसा ते बीजेपीची महिला मोर्चाची प्रेसिडेंट आसा सुलक्षणा सावंत द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा शी इज मेड अ स्टेटमेंट सच अ डर्टी स्टेटमेंट शी इज मेड शी सेड समथिंग लाइक गवर्नमेंट has no this thing to take care of, to protect. Smriti Irani has said something like it's not government's right or duty to protect every individual who is getting raped. I want to tell Sulakshana Bai, you are not fit for that post. You should morally resign because if you had to come and sit on the streets fighting against your government or telling your government to reduce the prices of gas, I would have said heads off to you. म्हाका दिसता खंय तरी बीजेपीच्यो बायल्यो आसा त्यो आयज रांदनात तांकां चिमटो लागना तांकां दिसता खंयच्यान तरी तांकां दूख लागना प्रायस वाडले म्हणून पूण सुलक्षणा बाय लेट मी टेल यू इट इज द रायट ऑफ एवरी लीडर इट इज द रायट ऑफ गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड वुमन्स टू सेक्योर अ वुमन safeguard a woman. We cannot make such a statement that it is not our right and we cannot protect everyone. As a woman, as a president of Mahila Congress, I would like to tell that here I will see that we stand by the women of Goa to protect them and to strengthen them. मुख्तार अब्बास नकवी हे जे हांगा गोंयांत आयिल्ले आसा 4 वर्सांचो न्याय घेवपाक त्यांनी आमकां सांगपाचें प्रत्येक पार्लमेंट सेशन जेन्ना काबार जाता मोदी विदेशां वता आनी त्या वर कितलो खर्च जाता हेचो आमकां त्यांनी न्याय दिवपाचो हेचो आमकां त्यांनी ही शुड गिव अस द अकाउंट ऑफ हाऊ मेनी ट्रिप्स ही हॅज मेड एंड हाऊ मच एक्सपेंडिचर हॅज बीन डन थंय मोदीजी सदां फॉरेन टूर करून पैसे कोट्यान पैसे खर्च करता त्यांनी आता हल्लीच ते विदेशात वचून ऑयल कंपनीज खंय आसा थंय तो गेल्लो आसा आनी थंय तो कसली चर्चा करता कोणाक खबर हांगा देशात दिसून दीस ऑयल म्हारग जाता पेट्रोल म्हारग जाता गॅस म्हारग जाता त्याच्यावर तो काहीच उपाय करना म्हणून आमकां दिसता की त्यांनी आता जे सेलिब्रेट करता 4 वर्ष त्याचो आमकां न्याय दिवपाक जाय दे शुड गिव अस अकाउंट ऑफ हाऊ मच मनी इज इनकर्ड एंड हाऊ मच मनी इज बीन स्पेंड ऑन द ट्रिप्स दॅट मिस्टर मोदी मेड टू द फॉरेन कंट्रीज रुपयान वाडलेले आसात तर म्हाका निशेध करीत सारको दिसता प्रत्येक सर्वसामान्य महिला आसा ती मेजाकुटी घेता जेन्ना ती चूक पेटयता तेन्ना आयज कांयच ती म्हारगाय जाल्ली आसा आनी ताका सर्वस्वी जबाबदार आसा बीजेपी सरकार आसा आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर पेट्रोल प्रायस जर वाडना डिझेल प्रायस जर वाडना आनी सिलिंडर जर वाडना तर आमकां सर्वसामान्यांक प्रश्न पडटा की विकास खंय तरी फाटल्यान जावंक ना आसा कारण दरात सदांच ह्यो गेली 4 वर्सां सिलिंडर म्हणा गॅस पेट्रोल म्हणा हेचे दर वाडतच आसात आणि